पेडणे, दिवचल, बार्देस, तिसवाडी, फोंडा, मुरगांव, साश्टी, केपें, काणकोण आनी सांगे ह्या तालुक्यांनी CRZ ड्राफ्ट प्लानाचेर जनसुनावण्यो जातल्यो. मात निश्चित तारीख आजून थारिल्ली ना. 19 जुलया सावन जनसुनावण्यो सुरू. लोकांनी ड्राफ्ट प्लानाचेर जिल्लो पावंड्यावेल्या सुनावण्यांक हरकत घेतिल्ल्यान 7 जुलयाची सुनावणी फुडें धुकलिल्ली. He has understood, and now in the next 15 days he is going to have a special meeting in GCZMA Central, where they will call CRZ, Goa, and NCSM, where they will look into what I have shown. So this is what is going to happen, and then I am going to focus. कित्या लोकांक गोंयच्या लोकांक खातीर आमी आनी गोंयच्या लोकांक त्रास जावपाक जायना म्हणून आमी हो मूव घेतला. आज ताका सांगला आनी वी आर गोईंग इन द नेक्स्ट 15 days सेंट्रल मिटींग करून आमचे जे पेक्युलर गोंया भितर आसा जे रिवलांनीचे जे आमी खाजन लँड ऑर आमचे जे HTL लँड बेसिकली HTL लँड जो प्रॉब्लम आहा तो सॉर्ट आउट म्हाका करपाक जाय. हांवें ताका एक्सप्लेन केलें दॅट वी आर इन अ प्लेस वेर देर इज पेक्युलर थिंग की गोंयांत आमी 2 भाशेन शेती करता. हांवें ताका एक्सप्लेन केलें दॅट इवन इन सॉल्ट वॉटर आमी फूड ग्रेन डेवलप करता. सो ऑल दीस ही वॉज रियली एप्रिशिएटेड. ही वॉज नॉट अवेर. This is what we are going to, since he has come for a different work, we have left him to do that work. The purpose is only HTL line in the river line areas. This is the main subject, and HTL line in basically in आमचे बेज बी जे भितर येयल्या ते सगळे सारके. प्रुडंटा खातीर सिनियर रिपोर्टर महेश गाडे वांगडा व्हिडिओ जर्नलिस्ट चेतन गवस.